चोरयो जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग रातचें सामकें गरजेचें आसा. त्या भायर म्हाका दिसता की फ्लोटींग पॉप्युलेशन पळय गोंयांत आसा. मडगांव तरी आमचे गार्डना कडेन, मागीर आमचे आतां रोड सायड स्लिपींग कॉमेस जाला. ते लोक सर्वे कोत्ताय काय कितें हें खबर ना. म्हणटरीच म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग जाय आनी ही दोनूय जाणटी मनशां ज्यांच्या घरांत चोरी जाल्या ती जाणटी मनशां आनी ती ओल्ड एज होमा आसतात. पूण तांचे घरांत चोरी जावप म्हणजे कोण तरी दोरो दवरून आसा आनी हें कितें आयसोलेटेड घर न्ही खंय तरी. हांगा समाज आसा, सरावंडिंग्स आसा क्लियर, म्हणजे कोणें तरी वॉच करून ही चोरी केल्या. तांची ग्रील काडला, भितर आयल्या, गॉडरेज कबड फोडला, लाकडाचें कबड फोडला. ज्वेलरी आशिल्ली मोर दॅन 5 lakhs, कारण तांची ती एंटीक ज्वेलरी. ती ज्वेलरी व्हेल्या, हेर वस्तू व्हेल्या, फ्रीज उगडला, आपल्या जाय ते पिल्यात, खाल्यात आनी बाकीच्यो वस्तू अजून पर्यंत ती जाणटी म्हणटरी तांकां याद जायना आपल्याच्या घरांत कितें आशिल्लें तें. ती सांगपाक शकनात. ते कळ्ळें म्हणटरीच. पूण त्याच्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे टार्गेट करतात बंद घरां. हाचेर चवकशी जावचीच जावची. कॅश कितलो आसलो मॅडम? कॅश 50,000 प्लस. मॅडम घरांत ते दोगूच आसता? घरांत एक ती रावनात हांगा, ओल्ड एज होमांत आसा. हय, म्हणजे घर बंद आसलें? घर बंद आसा. ओके तर बंद घर ते एक ग्रील काडून भितर सरल्या. ओके. आनी तेवून बी बरी सर्वे केल्या, कारण एक ग्रील काडला ते वेगळ्याच जाग्या वेल्यान मेन एंट्री सायड. मॅडम मागीर कशें कळ्ळें की चोरी जाल्या म्हणून? म्हाका दुबाव तांकां कशें कळ्ळें, हय फोन आयलो तांकां. आज येवपाचें आशिल्लें हांगा, हय बेश्टें जेवून वचपाची, येता वतात ती. तर ती आयली तेन्ना तांणी पळयलें की लिकर बॉटल्स आसता, बार कबड आसता पळय तें ओपन आसा. ताका तेकून ग्रील आसा, हाडून काडून दवरला थंय. ताचे वेल्यान दुबाव आयला. सो चोर सोरो बीन पिवन गेले? सोरो बी पिवन शुअर घरांत आसताच न्ही कितें तरी.